नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. बांबोळे भिरांकूळ अपघात. टँकराचो रेंट कारीक धपको. मोटारीचो चुरो. दोगांक मरण. सोपला तातूंत ऑल इंडिया सेपक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष. टँकर चालक ताब्यात. गोंयांत परप्रांतीयांक हाडपाक राजकीय पक्ष जबाबदार जाचो पोगो बिलाक तेको तांचे वांगडाय युती. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोजाचे वक्तव्य. लुटपी खंय घाटी. घाटी ही गाळ कशी दिसता जाल्यार आपल्या गावांत परत वचात. बिगर गोंयकार आमदार मंत्री जावपाक फाटी नात. आरजीपी आमदार विरेश बोरकार हेड ऑन. सर्गेस्त रवी नायकाचे काम मुखार व्हरपाक जाय. ताचे पुताक पोट वेंचणुकेची उमेदवारी मेळूंक जाय. भाजप विचार करतलो विश्वास आसा. आमदार गोविंद उलयलो. क्रायम ब्रांचीची उसगांव बनावट सोऱ्याच्या गुदावाचेर रेड. सोऱ्याची 500 बॉक्सां जप्त. 1.5 कोटीचो म्हाल. 4 अटक. 2 ट्रक गाडयांच्यो 29 बनावट नंबर प्लेटी जप्त. आणि केबल ऑपरेटर असोसिएशनान वीज खात्याच्या नोटीसेक आव्हान दिवपी याचिका लायली तडीक. असोसिएशन नाका आपले वेगळे रीट पेटिशन करचे दाखल. हायकोर्टाची ऑर्द. बांबोळे महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात. टँकराचो रेंट कारीक धपको. दिल्लीच्या 2 पर्यटकांक मरण आयला. सोपला ते ऑल इंडिया सेपक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेंद्र सिंग दहिया आणि सेपक टॅक्रो खेळगडो अंकित बलियान. मोटार पुराय काबार जाल्या. टँकर धपको मारून देंगणात. ड्रायव्हराचो टँकरा वयलो ताबो सुटिल्ल्यान टँकर मोटारी घेवन दुसऱ्या लेनीत पावलो. टँकर ड्रायव्हराक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. बांबोळे महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघातात दिल्लीच्या 2 पर्यटकांक आगताक मरण आयला. टँकराचो रेंट कारीक धपको. ड्रायव्हराचो टँकरा वयल्यान ताबो सुटिल्ल्यान टँकर मोटार घेवन दुसऱ्या लेनींतल्यान देंगण्यात. राती बांबोळे एक मेजर एक्सिडंट जाला. एक्सिडंट तुम्ही आता पळयलो. जो ट्रक आहा तो ट्रक आणि जो रेंट कार हाच्या मदीं एक्सिडंट जाला. हा एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आहा. जो ट्रक आहा तो मडगांवच्यान पणजे सायडीन वयतालो आणि रेंट कार आहा ती पणजेच्यान मडगांव सायडीन वयताली. आणि टँकर जो फास्ट असल्या कारणान देंवती असल्या कारणान ताजो कंट्रोल गेलो आणि तो आपल्या ऑपोजीट डायरेक्शनान जी रेंट कार येताली तेजेर तो टर्न जावन तेजेर पडली आणि आता सायडीक रोडा सायडीक आता हो ट्रक पडलेलो. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जे रेंट कारान जे 2 जाण आसले मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ते दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते गोंयान भोंवपाक गेल्ले आणि ते आपल्या हॉटेलान परत वयताना हो एक्सिडंट आणि ते ऑन द स्पॉट ते आता मेल्ले आहा. राती हो 1:30 हो एक्सिडंट. फायराची टीम तेन्ना स्पॉटार पावली. ट्रॅप आसले ते गाडयेन मात तांकां काडले तेन्ना डिक्लेअर्ड डेड न्हू तांकां केल्लो आहा. आतां सद्याक सकाळी जे आतां पुलीस स्पॉटार येयल्या आणि जो पंचनामा तेंच्यांनी केला आणि फुडले इन्व्हेस्टिगेशन ट्रकाच्या ड्रायव्हराक तेंच्यांनी धरलेलो म्हणून कळोन येता. त्याने तो डिवायडर क्रॉस करून ही सायडीच्यान येवन ही गाडयेचेर मारली. कळ्ळें न्हू. ही गाडी पास जाल्ली आनी तेजे म्हाका आतां कांयच सुचना. म्हाका दिसता तो टायट आहलो नाल्यार तो न्हिदलो. जंप पडली काय कित्याक तो डिवायडर क्रॉस करून न्हिदले तेजेर वायट जाल्लेली आहा. आनीक आतां हेज्याचोच पळोवंक गेल्यार न्हू म्हाज्या हिसपान हेज्याचो हो डिवायडर जो मोदें आहा न्हू हो मातसो व्हडलो जावंक जाय. हो तो व्हडलो आसलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता क्रॉस जावपाक नफाय नासले. डिवायडर मातशें व्हडलें आहा. मजगती सोपला तातूंत ऑल इंडिया सेपक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेंद्र सिंग दहिया आणि सेपक टॅक्रो खेळगडो अंकित बलियान हांचो आस्पाव आसा. सेपक टॅक्रो परिवाराक सगळ्यांक म्हणजे आमचे गोवा असोसिएशन आसूं किंवा फेडरेशन आसूं सगळ्याक एक दुख्खाची गजाल. हालींच आमची नॅशनल चॅम्पियनशीप जाल्ली. त्या नॅशनल चॅम्पियनशिपा खातीर त्या आयिल्ले मुद्दम जावन आनी आमचे म्हयनोभर कॅम्प चालू आसा आनी कॅम्प चालू आहा म्हणून ते मुद्दम रावले. सो ते काल वचपा आसले. कालची तिकेट कॅन्सल करून ते आज वचपा रावले. आज 11 तांचो फ्लायट आसले वचपाक.
तरी देखून हे एक सकाळ फुडें आमकां रात्री कळ्ळें की सामकी मोठी हानी जाल्ली आसा आमकां. सगळे आमची तयारी सगळी जाल्ली आसा. ताका आमी एअरलिफ्ट करून आमी ताका हांगा दिल्ली आमी घेवन वयता. आतां तेजी फॅमिली येयल्ली आसा, भाव येयला, चेडो येयल्लो आसा, भावजी येयल्लो आसा. पण एक मोठी लुकसाण ही आमच्या सगळ्याक ताका परिवाराक जाल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत परप्रांतीयांक हाडपाक राजकीय पक्ष जबाबदार. जांचो पोगो बिलाक तेको तांचेच वांगडा युती. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोजाचें विधान. जशे पोर्तुगीज धंदो करपाक आयिल्ले तशेच परप्रांतीय गोंयांत आयल्यात. गोंयांत काम करतल्यांक घाटी म्हणूंक ना. बेकायदेशीर कृत्यांनी गुन्यांवात सांपडिल्ल्यांक घाटी म्हटल्या. मनोजाचें स्पश्टीकरण. आमकां वेंचणुकेक तेको दियात, आमकां घाटी म्हण नाकात, आमी तुमचे भाव अशें उलोवप कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धाण्णा मेट्टी केल्लें. ताचे विधानां आरजीपीची जाप. गोंयांत काम करतल्यांक आजून मेरेन घाटी म्हणूंक ना. बेकायदेशीर कर्मां करतल्यांक गुन्यांवात सांपडटल्यांक घाटी म्हटलां मनोजाचें स्पश्टीकरण. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसतल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेड नासली तेका. ही हेट्रेड केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो. घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकाच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. तुम्ही जर कितें आयज करपाक येयला जाल्यार गोंय कॅप्चर करपाक येयला. हे आमी 2017च्यान सांगता. गोंयांत परप्रांतीयांक हाडपाक राजकीय पक्ष जबाबदार. जांचो पोगो बिलाक तेको तांकां वांगडा घेवन युती. आरजीपी सांगता. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना, आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना. जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय. जर आमी वोट मारीत रावले आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हें जर म्हणत रावले आमी काबार जाता. आमदार विरेश म्हणटा संविधानाचेर उलयतल्यांनी कलम 29 वाचचें. संस्कृती अस्मिताय सांबाळपाचो अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या आर्टिकल 29 आमकां अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जे कल्चर आसा, आमची लँग्वेज आसा, आमची स्क्रिप्ट आसा ही राखपाक आमकां अधिकार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घाटी ही गाळ कशी दिसता जाल्यार आपल्या गांवांत परत वचात. आरजीपी आमदार विरेश बोरकार हेडोन. बिगर गोंयकार सरपंच जाले, झेडपी जाले, आमदार आनी मंत्री जावंक राज्य करपाक फाटी नात असो विरेशाक भंय. म्हजें घर येवजण घेवन आपली घरां कायदेशीर जातकच खंय ते आनीक माजतले. वादग्रस्त स्टेटमेंट ताणें केलो आनी गोंयकारांक एक असो वॉर्निंग सायन ही दिवपाचो प्रयत्न जो केलो की तुमी आमकां कितें दाखयलें आमी तुमकां दाखयतले. हें जें केल्लें आसा तें माटी म्हणटा ताणें तितून क्लियर कट कळटा की ते आयज अशें करूंक सोदता की पयलू ते येयले बेश्टे म्हणून कामाक काम करपाक आनी आयज ते रुलर जावपाक सोदता, गोंय रूल करपाक सोदता. आनी घाटी हो शब्द हेज्या पयलूय आसा, आतांचोच न्हू, कितलींशीं वर्सां आमचे जाणटे पासून जेन्ना घाटा वयल्यान क्रॉस करून कितले कितें काम करपाक येताले, जावं दोंगराचेर शेतान जावं आनी खंय काम करपाक येताले तेन्ना आमी तांकां घाटी म्हणटाले. आनी हें जें आसा तुमकां एक वायट गजाल कित्याक दिसता, तुमकां कित्याक हें दिसता, फील कित्याक जाता, तुमी हय म्हणपाक जाय हय बरें आमी घाटा वयल्यान येयल्या, आमी घाटांच्यान हांगा काम करता आनी घाटान परत क्रॉस करून परत वयता. पयलू वयताले, आतां वचना. आयज कितें जालां, आयज हेंच्यांनी आमचे जी कामां धंदे जागे हे कॅप्चर केल्या. आयज स्किमी तुमी पळया, स्किमी हेंच्यो कॅप्चर केल्या. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट जी आसा आतां मेडिकलान वचून मेडिकलूय कॅप्चर केला. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट हेंच्यांनी कॅप्चर केली. उदक जें आमकां येवपाचें आसा आमचो वांटो हे घेता. जाल्यार हें आतांचेंच न्हू, हें पयलींच्यान म्हणटा. तोच समज तांकां दिसता नाल्यार तेंच्यांनी वचपाचें आपणाच्या गांवांत. तांकां घाटी गाळ कशी दिसता नाल्यार तें गांवांत वचपाचें आनी गांवांत रावपाचें, गोंयांत येवपाचें न्हू. तांकां आयज अशें दिसूंक लागलां की आमी राजा गोंयचे.
आमी म्हणटा तो तें स्टेटमेंट केलो पळय, आमी खंय सरपंच हाडटा, आमी म्हणटा तो ZP हाडटा, आमी म्हणटा आतां आमदार हाडटले, आमी फुडें जो हे CM आसा तांकां आमी सपोर्ट करून तांकां हाडटा. म्हणजे तांकां दिसूंक लागला तेंची जी फितां आसा पळय ती फितां आयज वयर सरल्या. ते म्हणटा कितें आमी आयज रुलर जाल्या, रूल करता म्हणल्यार कशें डेमोक्रेटीक वेन वॉटेवर वेन ते आसा ते रूल करता आनी रूल करून तुमकां आमी थोडे शिकयतले. तुमी बोलतात कितें उलयता, तुमी म्हणटा आमकां घाटी म्हणटा म्हणून हें करता. आमी म्हणटले तुमकां राग येता नाल्यार वचा घरा तुमच्या. मायग्रेंट इन्फ्लक्स वाडलेलो आसा, दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा. हेज्या बाबतींत जेन्ना आमी उलोवपाक लागले तेन्ना लोकांकूय कळपाक लागले हय ही रियलिटी म्हणून. कित्याक पयलू येताले ते पत्रां लोकण उखलुपाक, आयज ते कितें जालां, आयज ते राजा जाले, आयज तेंच्या स्क्रॅप यार्डां शेतान बांदल्या. हाजे घराची जी नाटकां चल्ल्या सद्याक आयज ह्या मायग्रंटांक लिगलायज करपाची आनी तांकां जाय तशी म्हणल्यार कोमुलदाद जागो, गव्हर्मेंट लँड जो इनलिगल एन्क्रोच केल्लो आसा, जेका कोर्टाची ऑर्डर आसा, तेका चीफ सेक्रेटरीन आपणाचें नोटींग घालून दिल्लें की ही डेमोलिशन जावपाक जाय, डेमोलिशन ऑर्डरी येयल्ल्यो आसा, हांकां सगल्यांक प्रोटेक्ट करपाचो शर्यन जो आसा हो सरकार करता. ह्या ZP इलेक्शना घडये आमकां कळटलें की गोंयकार ZP कितले येतात आनी आमगेले नॉन गोंयकार ZP कितले येतात. एक वयता एकूच स्टेटमेंट हांव रिमायंड करपाक सोदता. हांवें जेन्ना विधानसभेन एक स्टेटमेंट केल्लो की ह्या विधानसभेन फुडले समज अशेंच चालू उरलें नाल्यार फुडें म्हणजे पोगो बिलाच्या टायमार खूब जाण आमदार उडपाक लागले कित्याक तांची वोट बँक सेफगार्ड करपाक. आनी तेन्ना एक विधान केल्लें की आयज समज आमी ह्या पोगो बिलाक रावना, आमी हे स्टँड घेयना आनी आमी हे पास करिना नाल्यार फुडें जे आमदार आसूं हे तुमी रिप्लेस जातले आनी ते येतले. आनी हो स्टेटमेंट काल मिटींग केल्लो आसा. सो हें याद गोंयकारांनी याद धरपाची गरज आसा. हें फुडें निश्चितपणे जातलें समज आमी जागे जायना. आदलो मंत्री आनी फोंड्याचो आमदार सर्गेस्त रवी नायकाचें काम मुखार व्हरपाक ताच्या पुताक रॉय वा रितेशाक पोट वेंचणुकेची उमेदवारी मेळपाक जाय. फकत 1 वर्साचो कार्यकाळ भाजप हाचेर विचार करतलो असो विश्वास आसा अशें प्रियळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. विरोधकांनी एकठांय येवन ताचे पुताक खंय तेंको दिवचो. आदलो मुखेलमंत्री आणि फोंडेचो आमदार मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत पोटवेंचणुकेचे वारे भाजपान रवीच्या कुटुंबाक संद दिवची म्हूण आमदार गोविंदाचें मत. हांव परत एकदां उच्चार करता की हांवें म्हणिल्लें आसा की रवी नाईक स्वर्गीय रविबाब नायक यांची लिगसी जी आसा ती मुखार व्हरपाक जाय. उरिल्ले फक्त एक वर्साचो कार्यकाल आसा. त्या कार्यकालाक तांच्या कुटुंबाक एक संदी दिवपाक जाय हें म्हजें प्रामाणीक वैयक्तीक मत जावन आसा. दुसरी गोष्ट भारतीय जनता पक्षाची तिकेट कोणाक दिवप ना कोणाक दिवप हें पार्टी ठरयतले. तेजो गोंयचो मुख्यमंत्री तातूंत ताजें इंटरवेन्शन आसतलें. पण म्हजें प्रामाणीक मत आसा आय एम डॅम कॉन्फिडंट दॅट डेफिनेटली ह्या गोश्टी कडेन भारतीय जनता पक्ष विचार करतलो. दुसरी गोश्ट हांवें म्हणिल्लें आसा की आदरणीय आमच्यो द ग्रेट लिडर आदलो मुख्यमंत्री आशिल्लो जाणें गोंया खातीर बरेचशें कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा आनी खास करून बहुजन समाजा खातीर ताजें कॉन्ट्रिब्युशन खातीर खूब आसा. तें कोण आमी न्हयकारपाक शकना. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सर्वपक्षीय एकमतान ताच्या कुटुंबियाच्या एका भुरग्या खातीर संदी दिवची अशें म्हजें आजुनूय प्रामाणीक मत जावन आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांनी उजगांव धावशिऱ्या केळींनी म्हणटात त्या बनावटी सोऱ्याच्या गुदावाचेर रेड मारली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण सोऱ्याची 500 बॉक्सां जप्त केल्यात. 4 अटक केल्यात. बेकायदेशीर बनावटी सोऱ्याचो गुदाव म्हूण दुबाव 2 ट्रक आनी गाडयांच्यो 29 बनावटी नंबर प्लेटी जप्त केल्यात. आयज आमी आसात ते उजगांव केळींनी म्हणटा थंय आनी हांगासर राती 2 सुमार क्रायम ब्रांचान एक रेड मारून एक कंटेनर जो जवळ 550 बॉक्सां आनी रॉयल ब्लू आनी एव्हरग्रीन अशी विस्की ही स्टोरेज करून हितून ट्रान्सपोर्टेशन करपाक म्हाका तो कंटेनर वयतालो. खंय तरी रातची ही रेड कंडक्ट करून क्रायम ब्रांचान हो ट्रक जो आहा तो ताब्यात घेतलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे 4 जाणांक तेंच्यांनी सद्या डिटेन केल्ले आसा आनी सद्या तेंची चवकशी चालू आसा. म्हणल्यार हो जो ओनर आहा हांगासर हे कोण इल्लिगल हे स्टोरेज अल्कोहोलाची करून हे सप्लाय करतालो तेंचे शोधान ते सद्या आसा. आनी सद्या जो हांगासर तांकां एक गुदाव मेळ्ळो आसा तो गुदावूय तेंच्यांनी म्हाका दिसता सीज करपाची तेंची आतां फॉर्मेलिटीज फुडें चालू आसा. हांगा आसा ते परस अर्द रेटीन सोरो मेळटा. महाराष्ट्रांतलो अर्द रेटीन गोंयांत मेळटा. सो गोंयचो सोरो व्हरून महाराष्ट्रांत स्मगलींग करप हो एक बरो लुक्रेटीव धंदो आनी हो बरो चलता. आनी हो कसो चलता हो हांवें एसेंब्लीनूय दाखोवन दिल्लो की जय माता दी म्हणले धर
जाल्यार हें फक्त आमचे वैष्णोदेवीची दुर्गे माते खातीर न्ही. हें पासाड जातना हो एक कोड वर्ड की सगळ्यांचे आमी कुयदाद घेतिल्ली आहा, सगळे सेटल जाल्ले आहा आनी तुमी तो ट्रक सोडपाचो म्हूण. की गोंयचे सरकारांतले आशिल्ले लोक प्रोटेक्शन दिवन आनी एंटायर ब्युरोक्रेसीचे प्रोटेक्शन दिवन गोंयांत 2 नंबर सोऱ्याचो चालू आहा, व्हडल्या प्रमाणात चालू आहा. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवे कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. लायटीच्या खांब्यार टीव्ही इंटरनेट केबल बांदपी ऑपरेटरांचेर कारवाय करून दरेकान फायन भरची म्हूण वीज खात्यान नोटीस काडिल्ली. लाखांनी रुपया फायन. ऑपरेटर आनी सर्व्हिस प्रोवायडर एसोसिएशनान नोटीसेक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टात दाखल केल्ली. मात एसोसिएशनांनी तर दरेका पीडित केबल ऑपरेटरान आपले वेगळे रीट पेटिशन फायल करचे अशें सांगून याचिका तडीक लायल्या. Petition was filed on behalf of association. The public prosecutor raised an objection that the association is not the affected party. So court asked us, if you want to amend the writ petition, give names of all the parties who are affected and they want relief from the court. So we also took liberty from the court. We will file a separate writ petition including names of all the cable operators who are affected party, and a separate writ petition will be filed to this respect. Challenging the demand notice dated the 30 lakhs what they are demanding from the cable operators. Each operator. So that we will be filing after this. The court has given liberty to remove this, to withdraw this petition, and separate writ petition. So it is withdrawn or it is disposed of? It is disposed of. It is disposed. पर्यटकांक मारपेट करपी रेस्टॉरंट क्लबांचेर एक्शन जावं येता. गोंयचे नांव पिड्ड्यार जाता. सोरो पियालो आनी मस्ती केली म्हूण पर्यटकांक मारपाचो अधिकार ना अशें आमदार मायकल लोबो उलयलो. हणजुण्या पीआयक सगळ्या क्लब रेस्टॉरंट धन्या वांगडा बसका घेवपाचे खंय आदेश दिल्यात. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो म्हूण मायकलान सांगलें. We had a meeting yesterday only with the police inspector of Anjuna police station. Delilah Lobo had a meeting. I was also present, and he is being told to call all the club owners, all the restaurant owners, all the guest house owners of Anjuna, Vagator, Shapora, and in his jurisdiction, whatever owners are there, to instruct them to tell all the staff, no matter how drunk the tourist is, do not touch them. No matter what is the situation, you can't touch them, you can't hit them, you can't hit the tourist. So just dial the police helpline number 112 or the respected PSI or whatever numbers the police are giving. Here they have to give them the staff and let the police come on site and diffuse the situation. You can't, as a hospitality industry, as a owner of a restaurant or a club or a guest house, we can't hit the tourist. Last year अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आनी तेजे उपरांत चीफ मिनिस्टरान स्ट्रिक्ट वॉर्निंगूय दिल्ले that we will not hesitate to shut your business. Deputy Collector will seal your premises if you do anything wrong, especially if you hit the tourist in your premises, it will be shut.
सो असो रिपोर्ट पुलीस धाडटा मागीर डेप्युटी कलेक्टराक आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डरूय पास करूंक शकता की दॅट this particular establishment is wrongfully harassing or hitting the tourist, disturbing the this of the state, sending wrong message. So this should stop. So अशे strong message म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर दितलो. दर्यादेगांचेर विदेशी बायल पर्यटकांच्या वाटेक वचपी देशी पर्यटकांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें मायकलाक दिसता. That tourism police which are on the beach should take strict action on that. Tourists cannot be harassed, tourists cannot be touched, especially domestic tourist, a lady tourist, a woman who is on the beach, who are with their friends, should not be touched by any male tourist. So they should be action should be taken on them. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. दक्षिण गोंयांत मंगळारा सावन SIR मोहिमेक सुरवात. BLO लोकांच्या घरा वचून लोकांक फॉर्मां दितले. लोकांनी फॉर्मां भरून परत BLOक दिवची म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस उलयली. गोंया सयत 12 राज्यांनी SIR मोहीम चालीक लावपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगान घोशणा केल्ली. बार्देस तालुक्यांतूय SIR मोहीम चालीक लायली. Election Commission of India has announced the special intensive revision, and today onwards we are starting the SIR in South Goa district. Today the BLOs will be going to the households and they will be distributing the enumeration form in all the households where the voters have registered. Now with SIR what we are planning to do is a comprehensive time-bound house-to-house verification wherein people will be getting an enumeration form with pre-filled information such as the name, their voter ID number, photograph and all. What the voters are supposed to do is fill the information, some additional information such as the date of birth, their contact number, the information of their information from the last SIR. In case if they have not participated in the previous SIR, then their relatives or parents' information from the last SIR. This information have to be filled in the enumeration form. It will not take more than 5 minutes. So after filling, they can give the form back to the BLO. तुमची डिटेल घालपाक, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड आसा जाल्यार घालपाचें ऑप्शनल आहा. मोबायल नंबर आहा, आवय बापायली नांवां आहा, आवय बापायली एपिक कार्ड इफ अवेलेबल. आनी तुमी 2002 जेन्ना वोटींग केल्ली आहा ती डिटेल तुमकां घालपाक जाय. ती जर तुमकां खबर ना जाल्यार आमी तुमकां हेल्प करता. उत्तर गोंयांतूय फॉर्मां वांटूंक सुरवात केल्या. आयज पयल्या दिसा खंय वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी 30,000 फॉर्मां वांटल्या म्हणून उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी IAS अंकित यादव उलयलो. All the EROs and the BLOs under them have been properly trained and they have been given kit bags and proper training has been given to all of them. Apart from that, for all the voters, forms have been printed and handed over to the BLOs. From today, the work of distribution of forms has started. At the time the reports have come, till now, today, around 30,000 forms have been distributed across the different assembly constituencies. And this work of distribution of forms will continue to go on till the enumeration phase is there, from 4th November till 4th December. Process of distribution of forms, and after they have been filled by the voter, these forms will be collected back. And after taking back the forms, the draft rule will be published on 9th of December. After which the period of claims and objections will commence. Bureau report, Prudent. ग्रामीण वाठारात गरज आसा थंय साधन सुविधा उभारतले. रिव्ह्यू मिटींग घेवन सध्या चालू आशिल्ले प्रकल्प यशस्वीपणान पुराय करून नव्या प्रकल्पांक हात घालतले म्हूण GSIDCचो चेअरमॅन मायकल लोबो उलयलो. मंगळारा तांणी चेअरमन पदाचो ताबो घेतलो. The works which are in progress of construction of primary health centers, community health centers, our hospitals, GMC hospital and so many other works which are going on. We will complete them successfully and also take up new projects in a lot of villages of Goa, and especially the remote villages of Goa, in the rural Goa where infrastructure is required to be done. And I am very thankful to all the staff who have greeted me today, and I have shown them that, given them a confidence that we will work together as a team. We will work with all the MLAs of the state of Goa, and whatever clearances we get from the finance department
and the Honorable Chief Minister, we will start the works over there on priority in those constituencies. Especially all PHCs, CHCs, these are very important thing to be upgraded in the state of Goa, which GSIDC can take up. फिडे बुद्धिबळ विश्वचषक 2025 बुद्धिबळ खेळाच्या इतिहासात आणि गोयच्या इतिहासात उरतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. 82 देशांतले सुमार 206 खेळगडे ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्यात. सर्त 31 ऑक्टोबराक सुरू जाल्या. 27 नोव्हेंबर मेरेन चलतली. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विधीपूर्वक पयली चाल करून मॅचीची सुरवात केली. वांगडा ग्रँड मास्टर विश्वनाथन आनंद हजर आशिल्लो. FIDE वर्ल्ड कप 2025 के 4th डे पे फर्स्ट मूव करने के फर्स्ट मूव करने के लिए मैं खुद यहाँ पे हूँ. मेरे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद होते. ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि गोवा इस मैच होस्ट कर रहा है और द 17 इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड टूर्नामेंट. सो लास्ट 4 दिन से सभी प्लेयर्स डिफरेंट फ्रॉम द 82 कंट्रीज 206 प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं. उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट चल रहा है. आगे 27 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा. तो यहाँ पे आए सभी वॉलंटियर्स और सभी गेस्ट और प्लेयर्स, इनका गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस टूर्नामेंट विल बी सक्सेसफुल टूर्नामेंट और चेस की हिस्ट्री में भी इस FIDE वर्ल्ड 2025 का नाम रहेगा और गोवा की हिस्ट्री में भी व्हेन वी हैव होस्टेड द FIDE वर्ल्ड कप 2025 इसका नाम डेफिनेटली रहेगा. बुलेटिनींतल्या सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेला मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.